करून फुडें सरना केला न्हू लेबर जॉब आनी हेका लागून टायमार तांकां बियाणें मेळना सारें मेळना तांकां आमी हेल्प करून तरी आमी करून तेंचे कडसून घेता सद्या आनी फूल सपोर्ट दिता आमी तांकां कोण मेळना हें जाल्यार ट्रॅक्टर हाडटा आनी कितें करता आनी तशें ती थोडी एरिया तेंच्यांनी आतां कवर केल्ली आहा आनी अशीच आमी तांकां हेल्प करता त्या फूल सगळेच एरिया कवर करतले आनी आमी तांकां हेल्प करूंक फुडें सरलेले आहा. आमी ह्या वर्सा जे कल्टिवेशनाच्या अंडर जी शेतां घेवपाची 1 लाख स्क्वेअर मिटर ही सगळी जी एरिया आसा ती हांगा वचून जी दिसता ती सारकी थंय मेरेन म्हाका 1 लाख वयर आहा. सद्या आमी ह्या परमीचे 1 लाख तरी आमी पयलीं चालू करूंक शकता. ताका लागून म्हाका दिसता गव्हर्मेंट आमकां फूल सपोर्ट करतलो. ही आतां कितली वर्सां जाली पेंडींग आसा? ही आतां म्हाका दिसता कमीत कमी 10 वर्सां पेंडींग आसा बंद आसात. कित्याक लागून पेंडींग म्हणजे करपाक कोण शिकना लेबर जालां कितें लेबर आनी जे आमचे लेबर्स आहा जी बाकीचे सारें आसतलें ते खंय तरी आयज हें वाडलेलें आसा आनी ताका लागून ती परवडना शेतां करपाक. ताका लागून ते आमी म्हणून एक हो प्रयोग हेचेर प्रयोग आनी आमकां दिसता की आमी हे सक्सेस जातले आनी हे सक्सेस जाले जाल्यार म्हाका दिसता बाकीच्या गांवांनी आहा तेय खंय तरी आमकां हे घेतले की आमी हे फुडें सरून केलां तें आमी करया म्हणून जाय जाल्यार आमचो तेंकां सपोर्ट आसतलो की कल्टिवेशन करून जेन्ना ते भात आसतले ते खंय तरी प्रोक्युअर करपाक सुद्दां आमी हांगासर जाग्या वरसून प्रोक्युअर करपाक सुद्दां आमी एजन्सी पळोवपाचो आमचो विचार आसा. ताका लागून हांव मागता शेतकाऱ्या कडेन जी कोणें पडींग आसा आनीकूय जर खंय एरिया पडींग आसा आमची हल्दोनान जाल्यार आमकां दाखोवची आमी अवश्य तेचेर विचार करतले.